कर्नाटकान ही घडणी घडल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च हांच्या नांवार ती दोंगुल्ली आसा, लिगली रेजिस्टर्ड. पूण तहसीलदार थंयसरलो येवन म्हणटा ते गव्हर्मेंट लँड आनी कांयच कोर्ट ऑर्डर बीन दिनासतना येदी व्हडली जेजूची इमाज मोडून उडयली. थंयसरली स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस जी आसली ती काडून उडयली आनी आख्खेंच बिल्डींग एके भाशेन रेज टू द ग्रावंड. घोडे थंयसरलो जो कारभार आसा, सरकारी कारभार आसा, तांणी घोडे म्हणलें प्रायड, आमी बरें व्हडलें काम केलें, प्रायड ऑफ कर्नाटका, बट इंडियाज शेम. कित्याक आमच्या भारताच्या संविधानान आमकां सगल्यांक एक सारकीं कायदे मोडटात वा कायदे जरी तर सारके ना जाल्यार ताचेरूय कारवाई जावपाक जाय. कारवाई जायनासतना जरी तर ताचेर कोण तहसीलदार उठ्ठा आनी म्हणटा मोडून उडय कित्याक तें क्रिस्तांवांचें, जाल्यार खरेंच इंडियाज शेम. जेजूची माज मोडली मोडोन कुडीक सुटलो गामाडो. फकत क्रिस्तांवाचेरूच कित्याक वेतातूय सुट्टात बोमाडो. 18 वर्सां इमाज तुय आसली मोडून दिलो धुमाडो. जेजूची इमाज मोडटाणा लोकांन बोब मारून सोडलो उमाडो. 18 वर्सांनी सुवात सरकारी मोड तांकां कळ्ळें. कितली देवळां सरकारी लुगारार आसा ती पळोवंक कित्याक ना घडले. JCB माज मोडटाणा दिसो मोडप सोकला पडले. जेजूचे कुडके केले ते पळोवन क्रिस्तांवाचें काळीज रडलें. तुवें एक इस्कॉलान क्रिसमस मनोय खोशेन बरोन. क्रिसमस फंक्शन तांचें बंद केलें बाजरंग दाल फुडें चोरोन. सिस्टरांनी कंप्लेन केलें सांगाताक भुरग्यांक व्हरोन. पूण कोणेंच एक्शन घेवंक ना, केशीक वचोन पांय गेले जोरोन. 3 वर्सां पयलो आनीकूय कर्नाटका वसलो स्काउट घडलो. जेजूची एक व्हडली इमाज आसलोलो ग्रोटो मोडलो. तेन्ना तुवें इलेक्शन चलो जिखता म्हूण BJPक पावर चडलो. पूण जेजूची इमाज मोडली म्हूण BJP सरकार थंयसर पडलो. गोंया इलेक्शन जावन दुसऱ्या दीस हो कावज घडलो कर्नाटका. इलेक्शना दिसा कावज घडलो तर BJP कानीक इलेक्शन नाका.
ते क्रिस्तांवांक मुस्लिमांक वायट कोत्तात कायदो ना वायट कोत्ता ताका तांचेर एक्शन घेयना जाल्यार मोदी कोट्यानाक बुडोय सांगता तुका गोंयकारांदो बारीक चिंता गोंयांतूय लागला तसो नातूर सांगात इल्लीगल बंगलो ओल्ड गोवा आयलो कसो मोजऱ्या भेदभाव करी नाका तुमचेर आमकां आसा बरो वासो नातूर गोंयांतूय वचलो कावज घोडटलो कर्नाटकाक घोडटा तसो आमच्यो इगर्जो मोडूंक ते सोदतेले सांकवाडे बोवाड चलता तसो गायन घेऊया A22 पेज नंबर 11 A22 Urmis foras vorțoloica, tăcerea sogles mogace. O sola nus va sorghizo, am so de am ce facoita, somnesta clavia moita, amna cibunizo moita. सगळ्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ही आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कातरिना फेर्नांडीस हिच्या ओतम्या पासत दुसरें तेसो आमी भेटयता देवाक दिन वासून जॉन वाज हाच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया साबिता फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आयज मिसाचे सुरवातेक मीस सुरू जावचे आदीं आमी हें गीत आयकलां बाब एडविन डिकॉस्टा हांणी गायिल्लें जेजूची इमाज जी मोडल्या कर्नाटकांत त्या विशयांचेर तशेंच क्रिस्तांवांक जो धुमाडो दिवपाक सुरू केल्लो आसा ताचे विशीं तेच भाशेन ओल्ड गोवा जो इलिगल बंगलो आजून पासून आसा ताका हात पासून लावंक ना वो तें इलिगल आसा तें मोडपाचो आजून पासून प्रोसेस जो खूब सवका चलता जाल्यार करीत भाशेन आमी मागुया देवा लागीं नीत सगल्यांक एक सारकी दिवंक आनी जें कितें ओनीतीचें चलता आनी जे कोण ओनीत करतात तांकां सगल्यांक जाग्यार घालूंक आमी देवा लागीं हे भेटेन मागुया हेर सगली आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रिच्या भाव भयणीनो देवीक अणभव आमी घेता तेन्ना आमचें जिवीत ह्या संवसारांत चलूंक आमकां सोंपें जाता
अवघडायेची वाट जी आमी चलता ही वाटेर आमकां देवीक अणभव आसत जाल्यार जायतें सुटावें करूंक जाता. देवा लागीं मागुया हे भेटेंत आमकां हो अणभव फावो कर आनी दिसाच्या दिसाक आमची अवघड वाट चलता आसतना आमचे बराबर राव म्हूण. आनी जायते पावटी देवाक आमचे बराबर घेवपाक आमी येवजिलां पूण आमी एकामेकाच्या सांगाताक रावूंक ना. एकामेकाच्यो खबरो करून वो एकामेकाक अर्दी स्वता सांगून आमी जायते पावटी दिशाभूल केल्या. असल्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुपविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो हांव सारून सांगता मनाचे दोतोणान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुटकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुटकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुटकोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यूत जॅकोबाचे चिटी वेळी वाचप. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचे मदले चडशे गुरू जावंक फुडें सरूं नाकात, कित्याक तशें आमी ओदीक खर नितीक सांपडूंक शकता म्हूण आमी जाणाव. खरेंच आमी सगळीं जायते पावटी चुकी करता. शब्दान केन्नाच चूक करिना तो मनीस सोपून आख्खी आपली कूड ताच्यान धोमावंक जाता. आमकां मानवता तें करूंक एकदां घोड्याच्या तोंडांत लोचोन घालें म्हणटच ताची सगळी कूड आमचे आदीन करूंक जाता. ओडी पळयात, केदी व्हड ती जावं कितलेंय खर वारें ती लोटोन वचून धाकटुल्या वाऱ्या उदेशी तांडेलान आपणाक जाय थंय ती व्हरूंक जाता. अशेंच जिबे सवें घडटा. ती एक ल्हानसो सांदो खरो, पूण आपणाच्यान व्हड व्हड वस्तू करूंक जातात म्हूण तिच्यान बोडाय दाखोवंक जाता. उज्याची एक धाकटुली कीट कशे भाशेन एक व्हड रान लासता तें पळयात. जिबूय उज्या भाशेन. आमच्या सांदे मदें जीब आपुणूच एक खोटेपणाचो संवसार. आख्खी आमची कूड ती खोतायता आनीक नॉर्कांतल्या उज्यान आपुणूच उलपोवन आपल्या उज्यान आख्खे सृश्टीचे चक्र उलपायता. सगळे तरेची रानवटी मोनजात, सुकणी, जिवाणी आनीक मासळी मनशाच्यान दोमावंक जाता आनी मनशान दोमायल्यांत, पूण जीब दोमावंक खंयचोच मनीस शकना. ती मनशाक थार दिनासलोले वायट मारेकार विकान भरलेले. तशेंच तिचे उदेशी देवा बापाक आमी वाकणटाव आनी तिचेच उदेशी देवा सारकी रोचलेल्या मनशाक शिरापता. आशिर्वाद आनीक शिराप त्या तोंडांतल्यान भायर सरतात. म्हज्या भावा भयणीनो, हें अशें जावंक फावना. देवाचें उतोरये देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुज्या गोपांत सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. एकदां म्हणुया.
तुज्या गोपांत सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. भोक्तिमोत मनीस आतां नातूच मनशाच्या भुरग्या मदले विश्वासीपण उबोवन गेले. एकामेकाक फोटोवनूच भोंवतात. लोटीक तांचे वोंट, घातकी तांची काळजां. सर्वेस्परा पाव आमकां जबाब. तुज्या गोपांत सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. फोट उलोवपी वोंट, बडाई दाखोवपी जीब, सर्वेस्पर कापून उडोवं. आमचें बळ म्हळ्यार आमची जीब, आमचे वोंट ते आमचेच. कोण तर आमचो धनी, असली तांची बडाय. जबाब. तुज्या गोपांत सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. सर्वेस्पराची उतरां किट नाशिल्ली निर्बेल उतरां, 7 फावटी उज्यांत घालून नितोळ केल्ल्या रुप्या सारकी. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. हे पिणकेच्या हातांतली आमकां सदांच राखून दवर. जबाब. तुज्या गोपांत सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. उद्गार सगळे पिरावया. Soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. स्वर्ग उक्तो जालो आनीक बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. ओ म्हजो मोगाचो पूत, ताचे आयकात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्कू परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार एकवडे आसचे खातीर गेलो. आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्त्रां लुकलुकीत आनी संवसारान मोडवोडां लागीं धोवी करूंक जायना तितलीं हिमापुरी धोवी फूल जालीं. आनी मोइजेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो. आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हळें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नोकळो आसलो. ते भिवन कांपलोले आनी एका कुपान तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, ओ म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. ओचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बगोर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरावेले देंवतना मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जीवन जायसर हें कितें गाय म्हूण एकामेका कडेन विचारून तांणी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळ्ळी. शिसांनी जेजू लागीं अशें विचारलें, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें असो जबाब दिलो, ओय, एलिजा पयलो येवन सगलें थाऱ्यार घालतलो. तरी आसतना मनशाच्या पुता विशीं ताणें जायतें सोंसूंक जाय म्हूण आनी सगल्यांनी ताची बेपरवा करूंक जाय म्हूण कशें बरयलेलें आसा तर? पूण हांव तुमकां सांगतां, एलिजा आयलो आनी जशें ताचे विशीं बरयलेलें आसलें तांणी ताचे चरी आपणाक जाय तशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता.
रिचा भाव भयणीनो जीब आमची तुमकां सगल्यांक जीब आसा न्हू आमकां सगल्यांक जीब आसा आनी हे जिबेन आमी जायतें उलयता जायते घडये आमचे गूण आसात आमी गायता आमचे जिबे वरवीं आमी आशिर्वाद दिता शिराप घालता सगळें चलता जीब आमची आनी हे जिबेचे जायते भाशेचे पिक्चर्स पासून आयिल्ले आसात फाटीं जेन्ना एक आमदार सेक्स स्कॅन्डलान सांपडलो तेन्ना ताचो फोटो जीब भायर काडून दाखयलो जीब जी आसा हे जिबेक कितेंय लावपाक जाता आयचे वाचपां हे जिबे विशीं उलयतात आयचे पयल्या वाचपान बाकियोन जाकोब हे जिबे विशीं उलयता आयचे जबाब स्तोत्र 11वें किरीत भाशेन हे जिबे विशीं उलयता भाव भयणीनो आमचे जिबेन आयज पासून आमी कितलीं उतरां उलयल्यांत जाय आनी जें कितें आमी उलयल्यांत तातूंतलें कितलें सारकें आसा आनी कितलें सारकें ना कितलें सोत आसा कितल्यो फटी आसात कितली आमची तोखणाय आसा दुसऱ्यां विशीं आनी कितली चाळयो आसात बेश्त्योच पोक्यो चाळयो वाऱ्यावेल्यो हें जरी तर आमी चिंतपाक गेले आनी ताचें बरें कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार घडये आमकां सगल्यांक एक डिसअपॉयंटमेंट कसो जातलो हे जिबेन आमी अशें केलें काय म्हूण जाल्यार घडये आमी आमचें मन आमचो फोकस घालपाक जाता जें आमचे जिबेन आमी बरें उलयलां कित्याक जरी तर हे जिबेन आमी वायट उलयता हे जिबेन जरी तर आमी चाळयो करता हे जिबेन जरी तर आमी दुसऱ्याचें वायट उलयता अर्दी स्वतां ओ मॅनिपुलेटेड ट्रुथ्स आमी जरी तर हे जिबेन उलयता जाल्यार आयच्या वाचपान म्हणलां ते भशेन भोव करून स्तोत्रान जशें म्हणलां फोट उलोवपी ओंठ बोडाय दाखोवपी जीब सर्वेस्पोर कापून उडोवं आमची जीब जरी तर कातरून उडयली दुसरे भाशेन आमच्यान विचारपाक जाता म्हजी जीब जी आसा ती कापून उडोवपाक जाय काय आयज नितीक लागून देवान ही म्हजी जीब देवान सांबाळपाक जाय आनी खरेंच जरी तर हे भाशेन जालें सर्वेस्परान सगल्यांच्यो जिबो कापून उडयल्यो भोव करून ज्यो अनितीक सांपडल्यात फटीक सांपडल्यात ज्यो जिबो दुसऱ्यांच्यो खबरो करतात ज्यो जिबो दुसऱ्यांचें वायट करतात व ज्यो जिबो आपल्या उतरांनी दुसऱ्यांक दुखी करून उडयतात ह्यो कापीत जाल्यार आमच्यो कितल्या जाणांच्यो जिब्यो उरतल्यो आमचे चडशे जाणांच्यो वडे जिब्यो कापूनच वेतल्यो तर हें घडटा भाव भयणीनो आमची ही वाट आमी चलता आसतना ह्या संवसारांत कित्याक ह्या संवसारांत आमची वाट जी आसा ती बेश्टी सादी न्हय ती अवघड आसा आनी ही अवघड वाट आमी चलता तेन्ना आमकां उतरांची गरज पडटा ही अवघड वाट चलता आसतना जें कितें आमी पळयता आयकता तें आमी दुसऱ्यांक सांगपाक गरज पडटा देखून आमकां जिबेची गरज पूण हे वाटेर जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजूची वाट सुरू जाल्ली जेरुजाल्या वाटेन वचपाची जेरुजाल्या वाटेन वचपाची म्हणल्यार मोर्नाचे वाटेन वचपाची वाट ती आनी आपल्या शिसांक घेवन जेजू चलतालो जेजू चलता आसतना जेजून सुरवात केली जेन्ना ताणें मिलाग्री केली आनी मिलाग्री करून जेन्ना तो भायर सरतालो तेन्ना जेजून खेरीत भाशेन आपल्या मोर्नाची खबर सांगली जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक विचारलोलें लोक म्हाका कोण सदरता लोक आपले जिबेन म्हजे विशीं कितें उलयता तुमी म्हाका कोण सदरतात तुमी तुमचे जिबेन म्हजे विशीं कितें उलयतात आनी हें सांगलें आयकल्या उपरांत जेजून म्हणलें मनशाच्या पुतान कोश्ट मरण सोंसूंक जाय वडिलांनी धर्मशास्त्र्यांनी महायाज्ञिकांनी ताका कोश्टावपाक जाय तो मरूंक जाय म्हणटच आपल्या मरणाची खबर करून ही वाट जी सुरू केल्ली एके भाशेन ह्या शिसांक ज्या शिसांनी जेजूची बरीं उतरां आयकल्लीं जेजूचो सेरमांव आयकल्लो जेजूच्यो मिलाग्री पळयल्ल्यो जायतो लोक ताचेशी येता हें पळयल्लें सपनां सपनेल्ले की जेजू हो राजा जातलो आमी ताच्या उजव्याक दाव्याक बसतले आमच्याय हातान झुट्टी येतली हें सगलें घडये तांणी सपनेल्लें हें सगलें एकूच फाराक एके भाशेन चुर्र जावन गेलें जेन्ना जेजून आपल्या कोश्टां मरणाची खबर तांकां सांगली पेद्रून आपलो निशेध पासून मारलेलो आनी जेजून ताका म्हणलेलें फाटीं सर सयताना जाल्यार असल्या वाटेर जेन्ना ते वेता आसतना हे शीस एके भाशेन हो डिजपॉयंटमेंट म्हणटा तो ह्या शिसांक आयलो कितें आमी रावतले आनी कितें जावपाचें आसा ही वाटेर तर असल्या वेळार जेजू खेरीत भाशेन तांकां
पुनर्जीवनपणाची ही एक झलक दाखयता. देखून ह्या दोंगरार वचून आपलें रुपांतर करून दाखयता. सगळ्याच आपोस्तलांक सगळ्या शिसांक न्हय, पूण फकत 3 जाणांक वेंचून काडून पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांवाक, आनी तांकां आपलें रूप बदलता तें जेजून दाखयलें. ताचे बरोबर मोइजेस आनी एलिजाय आयले. पुनर्जीवनपणाक कशे भाशेन भोगतले हें एके भाशेन दाखयलें. बावतिज्म जेन्ना जेजूचो जालो तेन्नाय देव उलयल्लो. जेत्सामनी मळ्यान जेन्ना जेजू मागणें करता, ताचें रोगत व्हांवता, तेन्ना जेजू देवाक भोव लागीं आसा हें आमकां दिश्टी पडटा. म्हणटच जेजूचो संबंद देवा लागीं, आपल्या बापा लागीं सारको घट. आनी ह्या संबंदांतल्यान ही वाट जी आपणाची आसा ती जेजू चलता. आनी ही वाटेर चलता आसतना बरीं उतरां उलयता. ही वाटेर चलता आसतना दुसऱ्यांक आपले जिबेन जीं उतरां भायर सरतात ताचे वरवीं पेकोवणी दिता. आपले जिबेन जेजू ही वाट चलता आसतना जे कोण ओनीत करतात तांचेर निशेध मारता. आपले जिबेन जेजू ही वाट चलता आसतना निटायेर येवपाक सगल्यांक उलो मारता. मन बदलात, काळीज बदलात, सर्गीचें राज लागीं पावलां. तर भाव भयणीनो, आयज आमी आमची वाट चलता. आमकांय देवान जीब दिल्या. एकामेकाचें बरें उलोवन, एकामेकाची तोखणाय करून, साद्या वस्तूंनी भोव करून आमच्या घोराब्यान एकामेकाची तोखणाय करून, वा आमच्या समुदायान, आमच्या समाजान जे कोण बरें करतात तांची आमी तोखणाय करूंक आमची जीब वापरुया. जे कोण वायट करतात, ओनीत करतात तांचे निशेध मारपाक आमची जीब वापरुया. जें सोत आमी जाणाव तें दुसऱ्या लागीं वांटूंक आमची जीब वापरुया. खबरो करूंक आनीक बेश्टें नाका जाल्ल्यो वस्तू सांगूंक न्हय, वा कोणाची नांवां पिड्ड्यार करपाचें मनान दवरून न्हय, पूण नीत सांबाळपाच्या आशेन आमी आमची जीब वापरुया. तर तेन्नाच आमचेय जिबेचेर देव आशिर्वाद घालतलो, आमच्या जिविताचेर आनी आमचे वाटेचेर देव आशिर्वाद घालतलो. तर हेंच आमकां फावो कर म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. गायन घेवया C43, पेज नंबर 46. C43. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, हे भेटोवणे वरवीं आमचीं काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं, आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां घोटाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
आमच्या दिनवासण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटभर गोठुया. तुझ्या कुसाले पुनर्जीवन पोळा, पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडगोडारा आमची सोडगोड. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवान आमकां जीब दिल्या आनी हे जिबेच्यान आमच्यान उलोवंक जाता, दुसऱ्यांची तोखणाय करूंक जाता, वायटाचेर निशेध मारूंक जाता. तेच बरोबर हे जिबेन आमच्यान वायटूय करूंक जाता. वायटांतली आमकां निवार आनी बरें आसा तें आमकां फावो कर म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो विराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुल्यांक शिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाणपणी दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
पोटभर जेवन ती दादुशी जाली तांची आशा सर्वेस्परान बागयली. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले ओतमे तुवें दादुशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पसण आमी सदां काल आशेवंक निर्मी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आयज सांजे 6 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस जातलें आयताराचें मीस आनी 6:30 वाजता दाबोलीं कपेलान आयताराचें मीस जातलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. कायम घेऊया F21 पेज नंबर 95. F21. संसारान आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उड्या पोसनान संसारान आमी वचूंक जाय. जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळतो.